फाटल्या 5 वर्सांत ठाणे पंचायतीन खंय 20 कोटीची कामां केल्यात। पाली आनी हिवरे बुद्रुक गांवांनी सभाघरां बांदल्यात। 1 कोटी 32 लाख मोडून पंचायतीची बिल्डिंग उबी जावपाची आसा। 9 कोटी मोडून उदकाची लायन घाल्या। 2 म्हयन्यां भितर ती पुराय जातली। लोकांचो उदकाचो प्रश्न सुट्टलो म्हूण सरपंच सांगता। डोंगुर्ली ठाणे पंचायतीचेर रिपोर्ट। ठाणे विलेज पंचायत डोंगुर्ली ठाणे आमची आसा। ते पंचायतीन रेवेन्यू तसो जावपा सारके आमचे कडेन कसले वेगळे साधन ना। आमकां फक्त हाऊस टॅक्स आनी थोडोसो रेंट म्हणून एकंदर आमकां अराउंड 5 lakhs पर्यंत आमचे इनकम आसा पंचायतीचे। फाटल्या 5 वर्सां एकंदरीत सरकारच्या प्रयत्नान आमकां पंचायत ग्रांट म्हणून सादारण एक 60 ते 70 लाख पर्यंत आमकां पंचायतीचे GI फंड म्हणून आमकां मेळ्ळो विकास कामां करपाक। ते आमचे 9 वार्ड आसा। 9 वार्डांनी वेगळ्या वेगळ्या भागांनी आमी डेव्हलपमेंट केला। आनीक बाकीचे थ्रू पंचायत PWD डिपार्टमेंट आसा, रोड्स, बिल्डिंग्स, खासदार निधी आनी सुवर्ण जयंती योजना जी दीनदयाळ सुवर्ण जयंती योजना असली त्याच्या मार्फत एक पंचायत बिल्डिंग अशा पद्धतीन साधारण आमी 20 कोटीच्या घरांत डेव्हलपमेंट केल्लें आसा फाटल्या 5 वर्सांत। पंचायतीत आमकां जर ग्रामसभा घेतलो किंवा बरे मिटींग घेतलो जाल्यार आमचे कडेन पंचायत बिल्डिंग नासली आनी सुवर्ण जयंती योजने मार्फत आमी 1 कोटी 32 लाखाचो प्रोजेक्ट घेतला आनी ती बिल्डिंग काम सुरवात जाली आनी 50% काम कंप्लीट जाला। 9 कोटीची पायपलायन सध्या घालप चालू आसा आनी येणारे 1-2 म्हयन्यां भितर ती पायपलायन कंप्लीट जातली। एक भव्य अशें एक सभागृह बांदलेलें आसा ह्या 5 वर्साच्या कारकिर्दीत। पिसुल्ले इंडस्ट्रीचे धर्तेचेर होंडा कसली एखादी कंपनी आयली जाल्यार रोजगाराचो प्रश्न खंय सुट्टलो। पिसुल्ल्या इंडस्ट्री आसा किंवा होंडा इंडस्ट्री आसा, पण त्याच धर्तेचेर जर होंडा एरियेक आनीक एक सरकारान कंपनी हाडली किंवा पिसुल्ल्या एका 1-2-3 कंपनी बऱ्या पद्धतीन हाडले जाल्यार आमकांय काम मेळटलें आनी रोजगाराचो जो प्रश्न आसा तो एक सुटोंक शकता। पुटंटा खातीर देवेंद्र गांवकर। चिखले सावन दाबोळे एअरपोर्टार वचपी रस्तो गाडयो चलयतल्यांक, शाळेत यो वच करतल्या भुरग्यांक आनी रस्त्यावयल्यान चलून वतल्या लोकांक सुद्धा धोक्याचो जाला। पायपां आनी केबल घालपाक म्हणून रस्तो खणून घाला। फाटले 1.5 वर जालें तो तस्सो आसा। आमदारान लक्ष घालचें म्हूण लोक मागतात। And for the last 2 years I'm seeing a big hole there, dug there. There have been children coming from Rishna Mandir School, Vidya Mandir School, then Naval Public School. It's a big threat for them. I think recently also there is a boy who had fallen down there and had sustained grievous injuries. Even recently now all this machinery is kept here without anybody deployed there. Somebody has to be deployed and shown how the traffic has to be moved. Some steps have to be taken by the government and the local MLA. कंडक्टर मोटा आज करतो हाल करतो आज 1.5 वर जायन गेले कोतांच मोटा आखी मुखेल एरिया कवर करतो आज हाडले मुखार येयला हे साइड एरिया कवर करून 3 स्कूलां हिंगा विद्या मंदिर आहा, नेवी स्कूल आहा, रिजना मंदिर आहा। त्या भुरग्यांक इतली त्रास जाताय। आज हिंगा येतो होंड ओपन दवरला 1.5 वर जाली गाडी आखी भितर वयता त्या होंडान, पूण तेका सांगल्यार तो कांय इनिशिएटीव घेयना कॉन्ट्रॅक्टर। ते टेलिफोन मनीस येयले, फोन घेवन गेले, ट्रेना भितर पायपलायन घेवन गेले, कोणूच वयना। काल लोक सगळे एकठांय जावन त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगिल्लें हितून तो 3 दिसां भितर क्लियर करना जाल्यार कामां बंद करताय म्हणून। उदक वयता खुंयच्यान हिंगा हें जाता, व्हडलें पोंड जाता आतां उदकाचें भोंवन सारकें। इस्कोला भुरगीं बसी रावताय ते कोण चोयता, भुरगो भितर कोण मरो जाल्यार। This is the VVIP airport road. It has been so nicely made with a nice gutter everything, and these realized people they have been putting a cable and digging the way they want without bothering which way it will affect the drainage system etc. They are digging the further cable and putting that mud in the gutter and blocking the entire gutter. Anytime we are likely to have pre-monsoon showers and the entire road will become a mess. The road will be full of mud. So this should be immediately stopped. They should take some corrective actions so that these gutters are maintained clear for before monsoon. Along the main road on the highway which is leading to the school turning point has been taken many a year plus to be getting it done and creating lot of hardship for the buses to turn and lot of traffic gets into congestion. घेऊया एक ब्रेक।